1 Maccabeo रोमा आणि स्पार्ता कडेन जोनाथनाचे संबंध चॅप्टर 12 जायत्योच वस्तू आता आपले वाटेन वेतात त्यो जोनाथनान पळयल्यो. देखून ताणें कांय राजदूतांची निवोद केली आनी तांकां रोमाक पाठयले. रोमी लोकां कडली इश्टागत आमी परत घडोवंक सोदता म्हणून तांकां कळून ताणें आपल्या राजदूतांक सांगलेलें. असल्याच निरोप ताणें स्पार्तांत आनी दुसऱ्या जाग्यांचेर पाठयल्ले. राजदूत रोमाक गेले. तांणी सोबे घरांत प्रवेश केलो आनी म्हणलें, महायाजक जोनाथन आनी जुदेवानी आपणा मदें आसलेले आदले इश्टागतीचे संबंद नव्यान स्थापूंक आमकां तुजेशी पाठयल्यात. रोमी लोकांनी दर एका शारांतल्या लोकां खातीर तांचेशी पत्रां दिलीं. जुडा देशाच्या ह्या राजदूतांनी तांच्या देशांत पावपर्यंत काळजी घेतली. जोनाथनान स्पार्तानाच्या अधिकाऱ्यांक बरयलेले चिठींची ही एक प्रती. स्पार्तांत रावतल्या भावा भयणीक महायाजक जोनाथन, राष्ट्रीक सभेचो फुडारी याजनीक जुडेयांतली उरलोली पोरजा नमस्कार कोत्ता. ह्या पयलीं तुमचो राजा आरेयोस हाणें महायाजक ओनियासाक अशें बरयल्लें, तुमी आमचे भाव. हे जोडलेले प्रती वेल्यान दिसून येता. ओनियासान त्या राजदूताक व्हडा मानान घेतलो आनी ती चीट स्विकारली. त्या चिटींत इश्टागतीची आनी एकामेकाक तेंको दिवपाची कबलात स्पश्टपणी जाहीर केल्लें आसा. खरें म्हणल्यार आमकां हाची गरज ना, कित्याक बुजवण दितलें पवित्र पुस्तक आमच्या हातांत आसा. तरी पूण तुमचे आमचे मदें भावपणाचो तसो इश्टागतीचो बांदपास नव्यान घडून हाडचो म्हणून आमी ही चीट बरयल्या. तुमचे हे चिटीक बरेच दीस जावन गेले. वरसभर जितले फावट आमी आमच्या परबांच्या समयार देवाक आमचे त्याग आनी प्रार्थना कोत्ता, तितलेय फावटी आमी तुमचो उगडास कोत्ता. त्या वेंचीक परबां समयार तुमी आमचे भाव बरे भाशेन आसचे म्हूण मागूंक आमकां संदी मेळटा ती आमी घेता. तुमची किर्ती गाजता ती पळोवन आमी खुशाल जाता. पूण आमी थांबनासतना त्रासांक फुडो करूंक आसल्या. आमच्या सरभोंवतणी आसलेल्या देशां कडेन आमकां खूब झुजांक फुडो करचो पडलो. ह्या झुजांच्या काळार आमकां तेंको दिवप्यांक आनी आमच्या इश्टांक त्रास दिवंक आमकां खोशी नासली. आमकां सर्वेस्पराची मोजत आसली. देखून आमी आमच्या दुस्मानाचे जैत वेलें आनी ताणेंच आमकां तांच्या हातांतले मेकळे केले. म्हणटच आमचे राजदूत कशे रोमाक हाडून आमची आदली इश्टागत नव्यान घडच्या पासत आमी नोमेनियस आंटियोकासाचो पूत, ताच्या बरोबर जैसनाचो पूत आंटिपातेर हांकां विचून काडले. त्याच बरोबर तांणी तुमची भेट घेवची आनी आमची भावपणाची इश्टागत नव्यान घडपा विशींची ही चीट तुमकां दिवची म्हणून आमी तुमकां हुकूम दिलो आनी आतां हे चिटीचो तुमी जबाब कोचचो म्हूण तुमकां विनयता. ओनियासाक धाडलेले चिटीची ही एक प्रती. स्पार्ताचो राजा आरेयोस महायाजक ओनियास हाका नमन कोत्ता. आमकां एक दाखलो सांपडला.
ताचे प्रमाणे स्पार्तान आनी जुदेव लोकां मदें संबंद आसा आनी आमच्या दोनूय राष्ट्रांतले लोक अब्राहमाच्या कुटुंबांतले देवून आयल्यात. आतां ही खबर आमकां गमून आयल्या. उपकार करून तुजे परिस्थितीचो आमकां निखाल धाड. आमचो संदेश तुमकां असो आमचे नदरेन तुमची गोरवां वासरां आनी दुसरी दौलत आसा ती आमची आनी आमची ती तुमचीच जावन आसा. हें तुमकां कळोवंक आमी आमचे प्रतिनिधीक आदेश दिल्लो आसा. कोयले सिरियांत जोनाथन, फिलिस्तिया देशांत सिमाव. देमेत्रियुसाचे सेनापती अदीक फौज घेवन ताचे आड झुजूंक परत आयलोले आसा म्हूण जोनाथनाक कळ्ळें. आपल्या वाठारांत तुका भितर सरपाची संदी दिवंक जोनाथनाक नाका आसलें. म्हणटच तो जेरुसलेमांतलो भायर सरलो आनी हामात परदेसांत ताका मेळूंक गेलो. जोनाथनान दुस्मानाच्या ठिकाणार आपले बेदी धाडले. तांणी आयज रात्री तांचे हॉलो करूंक दुस्मान येवजण्यो करतात म्हूण ताका कळयलें. दीस धारेर पडलो तेन्ना जोनाथनान आपल्या झुजाऱ्यांक हुकूम दिलो की आपापलीं हातयारां घेवन तांणी शिटूक रावूंक आनी दुस्मानांनी अकस्मात हॉलो केल्यार तांचे आड उबे रावूंक. तांच्या ठिकाणा भोंवतणी ताणें पहाऱ्याक सैनिकांक दवरले. जेन्ना जोनाथन आनी ताचे मनीस झुजूंक तयार आसात म्हणून दुस्मानाच्या झुजाऱ्यांक कळ्ळें तेन्ना तांचेर आकांत सुटलो. तांणी आपल्या तंबूक उजो घातलो आनी थंयची पळापळ काडली. जोनाथन आनी ताच्या मनशांनी तंबू उलपता तें पळयलें, पूण दुसरी सकाळये मेरेन थंय कितें घडलोलें ताची तांकां खबर नासली. जोनाथनान तांची फाट धरूंक चिंतलें, पूण तशें करूंक तांकां शकलें ना कित्याक एल्युथेरूस नोद तांणी ताचे पयलीं पार केल्ली. तेन्ना जोनाथनान जाबाड्यांस म्हणलोल्या एका आरबी कुलाचेर हॉलो केलो. तांचें जैत व्हेलें आनी तांचे कडेन कितें आसलें तें काडून घेतलें. तेन्ना ताणें आपलो तंबू मोडून उडयलो आनी दमास्कूस गेलो. वेताना वाटेर सगळ्याची तपासणी करीत फुडें सरलो. इतल्या म्हणसर सिमावूय भायर सरलो आनी आस्कलोन आनी हेर शेजारच्या प्रांतां मेरेन तो पावलो. उपरांत तो जोपा बंदरा वाटेंतल्यान वळलो. थंय ताणें आपल्या सैनिकांचो एक पंगड दवरलो. कित्याक जोपाचें कोट थंयचो लोक देमेत्रियुसाच्या सैनिकांच्या हातांनी घालूंक सोदतात म्हणून ताणें आयकल्लोलें. जेरुसलेमांत बांदकाम. जोनाथन परत येतच ताणें आपले सभेच्या फुडाऱ्यांचो एक मेळावो आपयलो आनी जुडेयांत किल्ले बांदपाच्यो येवजण्यो तांचे मुखार हाडल्यो. तेच परी जेरुसलेम शाराच्या वोंतीक आनीक उंचाय दिवंक आनी आनीक एक उंच वनत शाराक कुशीन बांदूंक. हे तरेन शार कुशीन जातच दुस्मानाक कितेंच विकूंक वा विकतें घेवंक आगोड जातलें आसलें. शाराची राखण मजबूत करूंक लोक सांगातान वावराक लागलो. कित्याक अस्तंते वेसल्यांतल्या दुर्गाचो एक वांटो आनी किद्रोन गांवांतलो दोंगराचो एक वांटो मोडोन पडलोलो आनी खाफेनाता हाच्या विभागाची दुरुस्ती करूंक गरज आसली. सिमाव आनी आदिदा दोंगराचेर आसलोलो नोंगर नव्यान बांदून काडलोलो. ताणें त्या नोगरा भोंवतणी दुरीग बांदलें आनी दुर्गाक दारवंटे बसयले. जोनाथन आपल्या दुस्मानाच्या हातांत पडटा तेन्ना त्रिफोन राजा अंतियोकुसा आड झुजाचें कारस्थान मांडून हाडलें. हे तरेन ताका आपूण सिरियेचो राजा जावंक संदी मेळटली आसली.
हे आपले येवजणेचेर जोनाथन घोडयेक आड वचत म्हणून मात ताका भिरांत नासली. तशें जायत जाल्यार आपली येवजण दामून दवरूंक जोनाथन आपले आड झूज मांडीत म्हणूनय तो भियेंतालो. म्हणटोच आपली फौज ताणें तयार दवरली आनी आपूण बेतशेआनांत गेलो. थंय वचून आपूण जोनाथनाक सांपडायतलो आनी ताका मरणाचे धारीर हाडटलो म्हूण ताच्या काळजांत भरवंसो रिगलो. पूण जोनाथनूय आपल्या वांट्यान 40,000 बरें परीक्षण घेतलेल्या सैनिकांची फौज घेवन बेतशेआनांत आयलो. जेन्ना त्रिफोन जोनाथनान एक खडेगांठ फौज हाडलेली ती पळयली तेन्ना ताचे आड उबो रावंक ताका भिरांत दिसूंक लागली. तर ताणें जोनाथनाक व्हडा मानान भितर घेतलो. सगळ्या आपल्या इश्टांक ताची वळख करून दिली. ताका धेण्यांनी भरलो आनी जसो आपणाक मान दितात त्याच मानान ताकाय लेखचो म्हणून आपल्या इश्टांक आज्ञा दिली. ताणें जोनाथनाक म्हणलें, आमी तो झुजांत नात. सगळ्या लोकांक तुवें इतले त्रास कित्याक दिले? तांकां तांच्या घरांत धाडून दी. थोड्यांकूच वेंचून काडून तुज्या सांगातान दवर आनी उपरांत म्हजे बरोबर तोल्या मायासांत यो. तें शार हांव तुज्या हातांनी दितलो आनी त्याच बरोबर उरलेलीं कोटां फौज आनी सगळे अधिकारी. उपरांत हांव परत वेतलो. तितल्याकूच लागून हांव हांगा आयलोलो आसां. तो कितें सांगतालो ताचेर जोनाथनान भरवंसो धरलो आनी ताची बूद आयकून आपल्या सैनिकांक परत जुडेयांत धाडून दिले. ताणें 3,000 सैनिकांक दवरले. तातूंतल्या 2,000 सैनिकांक ताणें गालिलेयांत दवरले आनी उरलेल्या 1,000 सैनिकांक घेवन आपले फुडले वाटेक लागलो. पूण जेन्ना जोनाथन तोलेमायस शारांत भितर सरलो तेन्ना थंयच्या लोकांन शाराचे दारवंटे बंद केले. ताका घट धरलो आनी सगळे जे ताच्या बरोबर आयलोले तितल्याय जाणांचो जीव काडलो. जोनाथनाच्या थंय आसलेल्या झुजाऱ्यांक मारूंक त्रिफो घोड्यांचेर झगडपी आनी पांय झगडपी झुजाऱ्यांची फौज गालिलेयांत आनी मैदानार पाठोवन दिली. जुदेव सैनीक समजले की जोनाथन आनी ताच्या बरोबर गेल्ले त्या सगळ्या जाणांक जिवे मारले म्हणून. तर तांणी एकामेकाक उर्बा दिली आनी झुजूंक तयार रावले. दुस्मानाचे फौजेन जुदेव सैनीक झुजाचे तयारेन रावन आपली वाट पळयतात ते देखना फुडें ते आनीक फुडें वचूंक नात. आपलो जीव सांबाळचे खातीर ते फाटीं सरले. जुदेव फौज जुडेयांत सुरक्षीतपणी परतली पूण सगळीच भिरांतीन आनी आंकांतून. आख्खें जुडेया राष्ट्र जोनाथन आनी ताच्या बरोबर आसलेल्यांक जिवे मारले म्हूण कळटच खोल दुखांत शेवटलें. आतां जुडेया भोंवतणी आसलेलीं सगळीं राष्ट्रां जुडेया देसाक नाटक करूंक खटपट करूंक लागलीं. हें पळोवन तांकां दिसलें की जुडेया राष्ट्र सांबाळूंक एकलोय फुडारी वो तांचो बरें मागपी ना म्हूण. हे परी जुडेया राष्ट्राचो इतिहास संपोवंक आतां काळ लागीं पावलो म्हूण सगळ्यांक दिसलें. देवाचें उतर हें